दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी ससरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 750व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणा काल सदर जावचे आमी दोगी ससरा रिलोडेड ह्या कार्याक सह पोषक जावन संगात दिवन आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन, विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स तशेंच रेक्सिन सेंटर. आमच्या सर्व पोषकांक आणि सह पोषकांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या कार्यांत 3 सवालां प्लस अनेक व्हॉट्सअप सवाल आसतले. मोगाच्या वीक्षकांनो, जुनाचो तिसरो आयतार आयले म्हणटा आसतना सगळ्या संवसारार बापयांचो दीस आचरण करतात. मेळाचो दुसरो आयतार आवयां खातीर म्हणून अमानात केल्लो दीस जाल्यार जुनाचो तिसरो आयतार सर्व बापयां खातीर अमानात केल्लो एक विशेष दीस. बापायपणाचे जिवीत जियोवच्या सर्व बापयांक ताणें दिल्ल्या त्यागाक, सॅक्रिफिसाक उल्लेख करून तांचो उडास काण तांच्या जिवितांत इल्लेशें आनीकय बरें जावं दी. एक दीस तांचे खातीर तांणी केल्ली ती निस्वार्थी सेवा ओळखून हो दीस आमी आचरण करता. जशें एका भुरग्याच्या जिवितांत आवय तशेंच बापाय समान रितीन कारण जातात. जर आवय भुरग्याक हांडयेन धरून उस्क्यार खेळयता जाल्यार बापाय एका भुरग्याक पाटयेचेर बसोवन तशेंच मांड्याचेर वोवन खेळयता. आनी तितले मात्र न्ही, विशेष जावन एका भुरग्याच्या वाडावळींत बापाय विशेष रितीन आदार दिता. एका कुटुंबाचो तशेंच भुरग्याचो एक धैर्याधीक हिरो जावन बळाधीक खांबो जावन बापायपणाचे जिवीत जियोवच्या सर्व बापयांचो ह्या संदर्भात आमी उडास काडटा. तुमी दिल्ल्या त्यागाच्या तशेंच सेवेच्या आणि मोगाच्या जिविताक आमी ह्या संदर्भात मान बागयता आनी सर्व बापयांक बापयांच्या दिसाचे रास उल्हास आमी पटयता. त्या खातीर आयच्या अंगड्यांत सर्व बापयां खातीर हो अंगडो आमी सदर करता आसतना बापयांच्या दिसा विशयांतच आयचो अंगड्यार आसची सवालां आसतलीं आनी विशेष जावन ह्या संदर्भात एक सुबीत कोंकणी पोद बापयां खातीर बापयांचे स्थानमान आनी गौरव व्यक्त करण आनी ताच्या विशयांत जाणा जावचें एक ल्हानशें पोद तुमचे खातीर आतां आमी सदर करता. बापयपणा तुजी वडवीक पोरनो कोणूच सकसोना. तू नासतना हे दूळ स्त्रीच्या गर्भांत कोण जल्मूक ना. तुजे विणे आवय मेळती ना, तू नात थंय संत धासती ना. दिवून वंशावळ तुजी रस्ताना. कठीण वावरान गामाचे तेंबे भायर ते पडताना. दाबोटा सोरून कुटुंबाक तुज्या तूं पोसताना. बापोयपणा अमर तुजी वडवीकपणा. अपूर्वाची उतरां त्या पदार आसलीं दाबोटा जोरोवन एका कुटाम पोसच्या खातीर बापाय दीस रात घडटा आनी ह्या संदर्भार जाय की आमी संतोष पावता हो दीस संभ्रमच्याक. आनी आयच्या अंगड्यांत कसलीं सवालां आसतलीं, कितें आसतलें म्हूण आमी पळया. तर पयल्या सवालाक आमी या. आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल टीव्ही पडद्याचेर. सवाल अशी आसा,
मोगाच्या वीक्षकांनो जर खंयच्याय एका संस्कृतेंत वा कितेंय एका समुदायांत कितेंय नवें जावं घडटा जाल्यार कितेंय नवीच सुरवात करता जाल्यार ताका आमी बापय म्हणून आमी उलो करता आनी विशेश जावन हांगासर कोंकणी कादंबरीच्या क्षेत्रांत कोंकणी कादंबरीचो बापय म्हणून कोणाक वळखतात तुमकां 4 ऑप्शनां आमी दिल्यांत 4 ऑप्शनां अशीं आसात एडविन J.F. डिसोजा जोसा आल्वारेस डॉल्फी कासिया विक्टर रॉड्रिगस आंजेलोर आनी ह्या सवालाक जबाब दिवच्याक आमच्या मदगांत उलो आसा BC रोड टावन वियान लायनर आसा हॅलो वियान नमस्कार तुमकां वियान आता सवालाक जबाब कितें म्हणटाय जोसा आल्वारेस ऑप्शन बी जोसा आल्वारेस म्हणटाय गे वय ओके आयच्या अंगड्यांत कितें विशेशता आसा कितें विशेशता हा आयच्या अंगडो कितें एक विशेशता स्पेशल आसा आयच्या अंगड्यांत कितें तें आयतो बापायचे बापयचो दीस न्हय वय ओके सो तुजो बापय लागींच आसा गे ना म्हजो बापाय ना लागीं ना ओके ओडना वियान देव बरें करूं सवालाक हय. जबाब दिल्ल्याक खेलराय टावन सेलीन फर्नांडीस लायनर आसा सेलीन बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार सवालाक जाप दिया जोसा आल्वारेस जोसा आल्वारेस म्हणटात गे तुमी वय. पत्रां बुकां कांय वाचतात गे वय वय आमी वाचता जोसा आल्वारेसान बरयलें कितें वाचूंक मेळ्ळां गे वाचलाचे पयलीं वाचला अच्छा पयले वाचल्या म्हणटात ओके वय, वय. देव बरें करूं सेलीन बाय उलो केल्ल्याक येस मस्त खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन सेलीन फर्नांडीस खेलराय तावन आयिल्लो तो उलो जावन आसा कोंकणी साहित्य शेतांत आमच्या मदगांत जाय तितले मालगडे बरयणार येवन गेल्यात आनी ह्या दिसांनी नवी साहिती उपजोवन येवन आसात आनी अशें आसतना वाचपी काही कडेन उणें जाल्यार म्हूण सांगूंक पुरो पूण आमी कोंकणी बुकां वाची जाय कोंकणी शब्द जाणा जाय कित्याक म्हळ्यार पुस्तकां वाचल्यार तशेंच पत्रां वाचल्यार आमचे थंय आसचे कोंकणीचे ज्ञान भंडार शब्द भंडार सडटा बापयांच्या दिसा खातीरच म्हणून विविध सवालां आयच्या अंगड्यांत आमी तुमचे खातीर सादर करन आसा आनी येदोळूचो पयले सवाल तुमचे मुखार आमी घाल्लें आसा कोंकणी कादंबरीचो बापय म्हूण हाका वळखतात कोणाक वळखतात म्हणून म्हणजे कोंकणी कादंबरी सुरवात केल्लो कोणें म्हणून ओके सो पयली कोंकणी कादंबरी काडली म्हणून खंडीत जावन संगीत आनी एका रितीन हांवें तुमचे लागीं विचारचें जाल्यार ऑप्शन्स अशीं आसात एडविन J.F. डिसोजा जोसा आल्वारेस तशेंच डॉल्फी कासिया आनी विक्टर रॉड्रिगस आंजेलोर आनी कोण सकड वाचतात वाचपी आसात पत्रां वाचपी बिरूस कोणाक आसा थंयसर दिल्ल्या 4 मानेस्तांची पत्रां जावंक पुरो लेखनां जावंक पुरो कवनां जावंक पुरो तुमी वाचलां आसूंक पुरो आनी हांगासर उलो आसा सो फ्लोरिन सल्डाना राजस्थान तो ऑनलायनर आसा फ्लोरिन बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार सो तुमी राजस्थानात आसचे गे वय राजस्थान आमी वाचता आता रजिरांगा गावाक आयला ओके रजेर तुमी गावाक आयलात न्हय सो गवार काही तुमचे फिरगज गवार काही वस्ती करतात आमी मियार सो मियार म्हळ्यार कारकोळ दिशीन न्हय कारकोळ सायडीन वय सो राजस्थान बरो जाता की गांव बरो जाता गे आमकां दोनी बरें जाता राजस्थानी बरें जाता आनी मियारी बरो जाता मियारान काही पावस पडलो गे ह्या दिसांनी पावस आता 2 दिवसां पावस केलो उणो आसा दनपारांचे बरो पावस आयलो काल आनी आतां जो सोमार आतां पावस उणो आसा ओके सोमारांत पावस इल्लो उणो आसा पावस येयजय कितें करचें आतां आमी पावसाक राखाचें पडलें न्हय ओके फ्लोरिन बाय कोण सकट आयलात राजस्थान तावन हांगा हांव म्हजी सुनो आनी नाकरां ओके जावं दी बरें आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात गे जोस आल्वारेस म्हणटात ओके देव बरें करूं फ्लोरिन बाय उलो केल्ल्याक आनी म्हाका चुनो हांगासर ह्या हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर आमी सदर करता बापयांच्या दिसा विशयांत कितें आसतलें हफ्त्याचे सवाल आतां आमी पळया हफ्त्याचे सवाल अशें आसा कोंकणी भाशेचो बापय म्हणून हांकां वळखतात कोंकणी भाशेचो बापय म्हणून हांकां वळखतात कोणाक वळखतात ऑप्शन्सां अशीं आसात एरिक वझेरियो शेणै गोंयबाब बस्ती वामन शेणै फादर प्रताप नायक ओके ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे आनी व्हॉट्सॲप नंबर 938004
43073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सअप नंबर. व्हॉट्सअप करता आसतना तुमचे नाव, गांव, सारकी जबाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां धाडचे. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अंगड्यांत पयले सवाल आमी सदर केल्ले आनी ह्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल. कोंकणी कादंबरीचो बापय म्हणून हांकां वळखतात आनी सारकी जबाब आसा जोसा अल्वारेस. जोकिम संतान अल्वारेस जावन आसा हाचें संपूर्ण नांव. जोसा अल्वारेस वा जोकिम संतान अल्वारेस एक कोंकणी लेखक तशेंच एक पत्रिकोद्यमी. सो कोंकणी तो एक विशेष जावन आधुनीक शैलीची आनी व्यवस्थीत रितीन कादंबरी बरोवच्याक जोसा अल्वारेसान एक बुनियाद घाल्ली म्हूण खंडीत जावन संगीत आनी ताची पयली कादंबरी आनी ती जावन आसा कोंकणींतली पयली कादंबरी. आंजेल म्हणली कादंबरी 1950 इसवेंत प्रगट जाल्ली आनी कोंकणी साहित्याच्या वडावळेंत एक विभिन्न शैलीर साहित्य प्रस्तुत करच्याक जोसा अल्वारेसान आमकां सोमीसांग एक बुनियादी फातोर घाल्ले म्हूण सांगूंक जाय की तो संतोष भोगता. आनी कोंकणी अकादेमी तावन ह्या कादंबरीचे रिप्रिंटींग येदोळूच जाल्लें आसा लोकांच्या प्रतिक्रियेक लागून. ताच्या सांगात आमी दुसरी तुमकां थंयसर ऑप्शनां दिल्लीं आसात. मानेस एडविन जे.एफ. डिसोजा हो एक अपुर्बासो कादंबरीकार. उण्या भावार्थाची म्हणल्या एक कादंबरी हाची लोकां मोगाळ जाल्या. आनी तशेंच डॉल्फी कासिया एक नाटकिस्त तशेंच कादंबरकार. जलो मित्र कुरो असल्या पत्र ताणें सलयल्ली ख्यात डॉल्फी कासिया हाका फावो जाता. सांगात आसा विक्टर रॉड्रिगस आंजेलर म्हणल्या ऑप्शन आमी तुमकां दिल्लें. हो एक कादंबरीकार आनी एक पाप आनी शिराप म्हणले एक लोकमोगाळ कादंबरी. विक्टर रॉड्रिगस आंजेलूर हांचे तावन लोकां खातीर वाचप्यां खातीर पावल्यांत आनी वाचप्यांक रुचल्यान म्हूण सांगूंक जाय की तो संतोष पावता. आनी हें आसलें पयल्या सवाला विशयांत तुमकां सोमीसांक जाणवाय दिवचे एक अपुर्बाचे प्रयत्न. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो, आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सअप सवाल आनी ह्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण आतां पळया. आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सअप सवाल अशें आसा. बांयचे कांटे तर तळ्याचो डॅश आनी सारकी जबाब आसा तळ्याचो बांद. आनी सारकी जबाब दिल्ल्या मध्ये कोणाक इनाम फावो जाता म्हण पळया. डोरथी अलेक्स बारेन, नमान बाळोक जिजो मैनाळे फावो जाता. सबिता वास वमद पदव दैविक अमृत मैनाळे लाभता. नेविल लुईस दुबई रखनो हफ्ताळे फावो जाता. मातायस डिसोजा विजय अडका उजवाड पंद्राळे. पाऊल डिसोजा बोंदे लमसो संदेश मैनाळे फावो जाता. मेल्विया पायस रेगिस्तान ते फुल. फ्लाविया अल्बुकर्कची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी. विन्सेंट लोबो नारावी स्टानी वेळासो काणयेचो पुंजो लाभता. जेनिफर लोबो मोगर नाट सेवक मैनाळे फावो जाता. कोणाच्या नवार तुमची वर्गणी लाभासे म्हणून थंयसर दिल्या नंबराक तुमी संपर्क करचो. तर कार्य मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें म्हण आतां पळया. कोंकणी सिनेमाचो बापय म्हूण हांकां वळखतात. विल्फ्रेड बिंबस, जेरी ब्रागांझा, हेरी फर्नांडीस आनी सी अल्वारेस. बापय म्हणल्या शब्दाचो अर्थ जल्म दिवचो वा कितेंय एक नवें सुरवात केल्लो व्यक्ती. एक नवी परंपरा जावंक पुरो, एक नवें साहित्य जावंक पुरो, कादंबरी जावंक पुरो आनी अशेंच एक कोंकणी सिनेमा. कोंकणी म्हणल्या बस उलोवच्या लोकां मदें सिनेमा पिक्चरां पिंतुरां आदी नातलीं. पूण एका मानेस्ताच्या मुखेलपणा खाल ही सिनेमा सुरवात जाली आनी कोंकणी सिनेमाचो बापय कोण म्हणून कोणाक वळखतात म्हूण तुमी आमकां सांगचें. जबाब दिवच्याक रिचर्ड शंभूर लायनार आसा. रिचर्ड बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, शंभूरांत कितें करता दिल्ली वळख करा तुमची. शंभूरांत हांव घरांत आसा आनी कृषी करता. घरात आसा तर कृषी करता तर कितें सकट आसा तुमच्या कृषी तोटार? माडयांचे तोट इल्लीशी वाल आनी पुरो आसा. हा, माडयांचे तोट आसा, वाल आसा न्हय. वय 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 टायमपास जाता तर तुमकां. मातसो टायमपास जाता. पावस ना न्हय, कितें करता तर? पावस ना साहेब म्हाका देवा कडेन पावस देवा. पावस येना जाल्यार तुमकां तोटा घालूंक उदक उणें आसा. बांय आसा गी? आसा उदक आसा तशें बोरवेलाचें पुरो. ओके. हा,
ऍडजस्ट करते काय करते वय जाऊ दे. सो तुमका होय, चांगल्याच्या दुसऱ्या सवालाक पहिलो कॉलर तुम्ही ओके जबाब किती म्हणतात? ये रिंग पेरियड मस्त नाव वेल्फेअर बिंबस म्हणतात गी. होय, कोंकणी होय. पिक्चर तुम्ही पळयलान गी? पळयला आता मात्र उठ आता घे ना म्हाका हा पळयला वय खंयचे पळयला? खंयचे मग एक कोंकणी फिल्माचे नाव सांगित गे. उठ आता घे ना आता ओढना देव बरे करू उलो केल्ला का? ओके ओके ओके. मुख्य उलो आसा मेरी सिक्वेरा चिकमंगळूर ऑनलाईनर आसा. हॅलो नमस्कार मेरी बाय तुमका. नमस्कार. चिकमंगळूर टाउन गे. वय 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 चिकमंगळूरच्यान. ओके. सो आमचे कार्य कशें पळयता तुम्ही युट्यूबार आम्ही फेसबुकार लाईव्ह पळयत Okay, आसा live. म्हणजे नाती घरा आयला. हा हॅलो सांगा म्हणजे नाती घरा आयला लाईव्ह पळयत आसा. ओके. सो लाईव्ह पळोवन आसात ना तेचे घर खंय तुमचे? हांगा राणीपुरा. ओके. सो राणीपुरा तुम्ही आयल्यात न्हय. वय वय वय. चिकमंगळूरान काय पावस काय पडलो की? ना उणे. चिकमंगळूर येऊ नये हांव तुमचे लागी येताना पयलो पावस इशीन खाणी घेवन या म्हण सारया म्हण दिसलें म्हाका. अडचण कळटा ना. थंय तोडे मागीर तुम्ही हांगा हाडल्यार थंयचो लोक मागीर बोव मारगात न्हय. वय वय वय. मेरी बाय आता सवालाक जाप कितें म्हणटाय? बी बी जेरी ब्रगांजा. ऑप्शन बी जेरी ब्रगांजा म्हणटात गे. वय वय. खंयचे पिक्चरां पळयल्यान गी? आयले बार आयले सुमार पिंतोरा ह्या दिसांनी कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीन येवन आसात. वय पळयला एक तरी. सांगेत गे. फादर. ओके. सो फादर तुम्ही फिल्म पळयला न्हय. वय वय. ओके. जाऊन दी मेरी बाय देव बरें करूं लो केल्ला का. थँक्यू. येस. ओके. सो आयच्या अंगड्यांत आमी बापा ह्या विशय जावन उलयत आसा आनी ते कोंकणी समुदायामध्ये कोंकणी संस्कृतीमध्ये आणि कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत नवे सावन सुरवात केल्ल्या बापा ह्या विशयांत आयच्या अंगडो आमी सदर करना आसा आनी अशें आसतना मुखलो उलो हांगासर आसा बिकर्न कट्टे तावन लवीन लायनर आसा. लवीन नमस्कार तुका. नमस्कार. लवीन लागी हाच्या आदी उलय लागी ना उलिना पहिले कॉल करणार पहिले मेळटाले आता उलण्याचा मस्त टाइम जालो. ओके. प्राइजा काय मेळ्ळ्यान गी लवीन तुका? प्राइज मेळूना खंयची प्राइज मेळूना. ओके. तर आज एक मेळो न्ही न्हय. आज एक मला जितले ट्राय करना मस्त. आमी वय आता कोंकणी इंडस्ट्रीन थंय बापा ह्यांचो आमी उल्लेख करता. बावर्त वय. बापय म्हणून कोणाक म्हणटात? विल्पी रिमेंबर नाही एक मिनिट ऐक बावर्त बापय म्हणून कोणाक बावर्ताची गुत्तना ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ पण ಗೊತ್ತು इल्लेशे ನಂಗೆ. बायबल सोदल्यार जाप मेळटा जायत गे. ओके ओके ओके. ओके. आता कोंकणी फिल्म बापय म्हणून कोणाक म्हणटात? कोणी फिल्म विल्पी रिमेंबर्स म्हणतात. विल्फी रिमेंबर्स म्हणटात की वय, वय, वय. सोदून काडले खंयची एक फिल्म काही गोत्ता सांग. फिल्माचे उडासना त्यांचे ओके. पोदांपूर ऐकायला आणतो ताजी आणि वय फिल्म गे. त्यांचे म्हणून उडास येना हा. म्हाका पोदांपूर मस्त ऐकायला आणताची मस्त ओके. जाऊ विल्पी रिमेंबरची. येस. देव बरें करूं लावीन उलो केल्ला का. ओके थँक्यू. येस. ओके. जून आयलो. जून महिनो आयलो म्हणटा आसतना हर एका वर्सा कितें जाता की म्हळ्यार जून आयलो जून येवच्या की पयल्यांत पावस सुरू जाता. ह्या दिसांनी जून येवन जूनाची अर्द म्हयनो जाल्यार पावस येवचे लक्षण आमकां दिसना. आमचें हवामानच बदलला म्हण येत. केंगे कडेन हवामान बदलच्याक आमी समेस्ता कारण म्हूण सांगयेत. ह्या दिसांनी रूख जडावणी आसात. आमच्या भोंवतणी आमकां पळोवंक मेळचे कॉन्क्रीट रस्ते सडल्यात आनी ताच्या सांगाता बिल्डिंगा सडल्यात आनी अशें आसतना पावस येवंकी केंगे कडेन आमीच केंगे कडेन पावस येनातले बरी करूंक आमी मनशांत केंगे कडेन कारण म्हणून सांगयेत. पूण आनी केदाळा पावस येता कशे परिस्थिती येता आमकां कळीत ना आनी सडा वचून भुरग्यांक रजा मेळटली पावसा खातीर म्हणून. आदल्या वर्सा जोरान पावस कितें म्हळ्यार कितलो केदाळा पावस रावता म्हूण तितलें राखोन नासल्या. पूण ह्या वर्सा केदाळा पावस येता म्हणून आमी राखोन आसा. पूण पावस खंडीत जावन आमकां जाय कित्याक म्हळ्यार बेळें जाय आमचो हवामान आमचें वातावरण इल्लेशें कूल जाय आनी आमी संतोशान आसा जाल्यार खंडीत जावन पावसाची गरज आमकां तितलीच आसा. आनी अशें आसतना केदाळा पावस येता आमकां कळीत ना पूण पळया. पूण आमच्या तावन कितें एक साध्यता आसा पावस हाडच्या तशें जावं पुरो रूख झाडां लावन वा आसचे रूख झाडां उरोवन कितेंय आमकां करयेत आनी असले प्रयत्न आमी समेस्तांनी करन आमच्या परिसरा खातीर इल्लोसो वावुरया म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता. आयच्या अंगड्यांत
दुसऱ्या सवालाक येदळूच आमकां विक्षिकांनी उलो करन जबाब दिल्या. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण आतां आमी पळया. हफ्त्याचे सवाल कोंकणी भाशेचो बापय म्हणून हाका वळखतात. ह्या मानेस्ताक कोंकणी साहित्याचो बापय म्हणून सांगतात. आनी ऑप्शन्स तुमकां दिल्यांत. एरिक ओझेरियो शेणै गोंयबाब, बस्सी वामन शेणै, फादर प्रताप नायक. सारके जबाब तुमी आमकां व्हॉट्सअप करचे आनी व्हॉट्सअप करचे नंबर तुमकां कळीत आसा 9380043073. आयच्या अंकणांत दुसरे सवाल आमी विचारले आनी ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हण आतां आमी पळया. आयच्या अंकण्याचे दुसरे सवाल आसले कोंकणी सिनेमाचो बापय म्हणून कोणाक वळखतात. आनी सारकी जबाब आसा जेरी ब्रगांझा हाका कोंकणी सिनेमाचो बापय म्हूण वळखतात. जेरी ब्रगांझा गांवान मापुसा गोंयचो. मोगासो आउंडो म्हणलें कोंकणी फिल्म ताणें काडिल्लें. ह्या फिल्माचो निर्देशक तशेंच प्रोड्युसर आनी नट जावन थंयसर ताणें नटन केलां आनी कोंकणी फिल्म शेताक बुन्याद गेल्लो जेरी ब्रगांझा. 1950 एप्रिलाची 26 तारखेक ही मुवी रिलीज जाल्ली आनी हाच्या उपरांत हर एक वर्सा एप्रिलाची 24 एप्रील 26 तारखेक कोंकणी सिनेमा दिवस म्हूण आमी आचरण करता. आनी जेरी ब्रगांझा सांगाता तुमकां उरलीं थंयसर नवा दिल्ली हांच्या विशयांती थोडे विशय मागीर तुमच्या सांगाता वांटून घेवच्याक हांव कशी व्हरतां. सी अल्वारेस मोगासो आउंडो म्हणल्या पिक्चरा उपरांत आयिल्लो निर्मोणे आनी आमचे नशीब म्हणलो फिल्म काडिल्लो तो जावन आसा सी अल्वारेस. आनी ही सर्व फिल्म ब्लॅक अँड व्हायट जावन आसली. आनी कोंकण गुगळ देवादेन वेलफेअर बिंबस हाणें मोग आनी माय पास म्हणलें कोंकणींतलें पयलें कलर फिल्म रंगाळ फिल्म काडिल्लें जावन आसा. आनी तशेंच हरी फर्नांडीस हाणें नशिबाचो खेळ तशेंच सोफिया जावय नंबर 1 आसल्या फिल्मा काडून नवार्दीक जाल्लो तो जावन आसा हॅरी फर्नांडीस. कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीक ह्या दिसांनी जायतितली नवी नवी फिल्मां येवन आसात आनी जर कोंकणी मुवी इंडस्ट्री उरा जाय तर वाडा जाय तर आमचो सांगात गरज आसा. आमी कोंकणी मुवी पळय जाय आनी कोंकणी मुवी काडच्या लोकांक आमी उत्तेजन दी जाय. तशेंच मोगाच्या विक्षिकांनो आदल्या हफ्त्याचे ह्या कार्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओ घेवन तांची नामां काणी घेवन गेल्यात तांची झळक तुमचे खातीर. कार्य मुखारसून व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे मुखले सवाल तिसरे सवाल तुमचे टीव्हीचेर. आनी तिसरो सवाल अशें आसा कादंबरी जाली सिनेमा जालो मुखार कोंकणी कविताचो बापय म्हणून कोणाक वळखतात. ऑप्शन्स दिल्यांत कवी लुईस मास्करेनस, कवी चाफ्रा डिकोस्टा, कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी कवी विल्सन कटील. सो कोंकणी साहित्य शेतांत कवनां चुटुकां एक भोव प्रमुख स्थान काण घेतात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय अशी बोगणां कवना रुपांत चुटुका रुपार व्यक्त करूंक शकता. तितले मात्र न्ही आसता आमच्या चलत्या जिवितांत जावच्या विविध सन्निवेशांक जावं पुरो राजकीय धार्मीक वा आमच्या समाजांत जावच्या विविध सन्निवेशांक एका कवितेच्या रुपार खंडीत जावन ताच्या विशयांत उल्लेख करूंक आसचें तें बोळ कवीच्या उतरांक मात्र आसा म्हण सांगून मुखलो उलो हांगासर काण घेता जीवन मस्करेनस. जीवन नमस्कार. नमस्कार. सो जीवन वळख करनी पडल्या कितें करताय तूं उजिरेंत? हांव उजिरेंत हांव कोडयाळ मंगळ हायजीन म्हणून कंपनीन काम करता. ओके. सो कोडयाळ तावन पाटी उजिरेक वतना कितलो वेळ जाता? म्हळ्यार हप्त्यांत एक 2 दीस मात्र येचे. होय. मागीर बाकी पुरो हांव दुसरे कडेन लायनार दुसऱ्या जाग्यार आसता. ओके. सो लागीं एक 1.5 घंटो जाल्यार जाय गी म्हणून न्ही? होय 2 घंटे जाय सर. 2 घंटे जायचे पडटा. ओके. होय. जीवन आतां खंय आसाय? कोडयाळ आसाय की उजिरे आसाय गे? ना घरा आसा उजिरे आसा. उजिरे आसाय. कोण सगळे आमचे कार्य पळोवन आसात? म्हाजे होटल मेटिल्डा मागीर जो विशाल आसा. मागीर एकलो सैरा आयला आमगेर थंय आसा. ओके. लेवी म्हणून. ओके. सो तूं एक बापय न्ही? होय होय सर. बापय स्थान म्हणले एक जबाबदारी काणी घेवचे कितले पंथावरचे कितें म्हणटाय तूं? बापय म्हणले एक जबाबदारी मस्त एक चॅलेंज जावन आसा भुरग्यांक बायलेक आनी तशेंच आवय बापायक पळोवनचे एक जबाबदारीचें काम जावन आसा. ओके. सो जाय तितलो त्याग करी जाय सॅक्रिफायस करी जाय न्ही?
वय त्या खंडीत त्याग सॅक्रिफाईस करायचे पडता ओके आणि जाऊ दे दुसऱ्यांचं कुटुंबाचं मेचं मागणे रजार वय आणि तो त्याग सॅक्रिफाईस आणि त्यांचं मागणे एक अपूर्वाचे कुटाम बांधूंक एक आधार जाता म्हणून येत नाही जीवन. वय सर ओके जीवन आता सवालाक जाप कितें म्हण सांग म्हाका. कवी कोंकणी कविताचो बापय म्हणून हे कवी लुईस मस्कारेनास. ही कवी लुईस मस्करिनसाक वळखतात म्हणटाय गे. वय सर ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. येस मुकलो उलो आसा बंटवाळ तावन बेनेडिक्टा बाय लायनर आसा. बेनेडिक्टा बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो बेनेडिक्टा बाय बंटवाळांत खंय तावन. आम्ही अग्रार तावन. सो बंटवाळच्या अग्रार तावन तुम्ही उलो करनासात न्ही. ओके अग्रारांत पावस काय आयलो गी दग कठीण आसा गी. पाऊस ना. पावस ना मी खाली कोड्याळ मात्र पावस ना म्हणचिंतले अग्रारी ना तर न्ही. ना. ओके सो बेनेडिक्टा बाय आमचे कार्य कितले तेंपातावन पळोवन आसाय. हांव मस्त तेंपातावन पळोवन आसा. ओके पयले पोटी उलो करचे गे. ना. ओके प्राइज मेळ्ळा गे. काहीच मेळू ना. ओके आज एक मेळोन दितर सवालाक जाप कितें म्हण सांग म्हाका. बी कवी चाप्रा डिकोस्टा. बी कवी चाफ्रा डिकोस्ता म्हणटाय गे. वय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. बापाय म्हणटा आसतना एक जल्मदातार जल्म दिल्लो व्यक्ती एक सगळे एका संगतीची एक जबाबदारी आसचे विशेष जावन एका कुटुंबांत कुटुंब सांबाळचो कुटुंबा खातीर वावुरचो त्याग करचो सॅक्रिफायस करचो आपणा कितें जाय तें लेकीन आसतना सगळें पयस आपणाचें बरेंपण बगलेन दवरून भुरग्याचें तशेंच कुटुंबाचें बरेंपण पळोवचो व्यक्ती तो जावन आसा बापाय. आनी विशेष जावन परवांच्या दिसा म्हणजे आयतारा बापायांचो दीस आमी आचरण करता आसतना सर्व बापायांक ह्या संदर्भार आमी शाबासकी पाठयता. तुमच्या घराच्या तुमच्या बापायांक विशेष जावन ह्या दिसाचे परबी तुम्ही पाठया तांकां इल्लेशें स्पेशल जावचें बरी तांकां एक तुमचे परबी पाठया आनी एक स्पेशल जावचें बरी कितेंय तरी एक नवें साव करा म्हूण सांगूंक हांव ह्या कार्या मुखांतर खुशी व्हरतां. हफ्त्याचे सवाल परत एक पुढे आमच्या सर्व वीक्षकां खातीर आमी सदर करता. हफ्त्याचे सवाल आतां पळया. कोंकणी भाशेचो बापय म्हणून हांकां वळखतात. कोणाक वळखतात म्हूण तुमी आमकां सांगचें. एरिगोझेरियो शेणै गोंयबाब बस्ती वामन शेणै तशेंच फादर प्रताप नायक हांच्या 4 जाणां पैकी कोणाक कोंकणी साहित्याचो तशेंच कोंकणी भाशेचो बापय म्हणून वळखतात म्हणून तुमी आमकां तेलसूचें. तिसरें सवाल अशें आसा कोंकणी कवितेचो बापय कोण म्हणून हांकां आपयतात आनी सारकी जबाब आसा कोंकणी कवितेचो बापय म्हणून कवी लुईस मस्करेनस हाका आपयतात. कोंकणी दिर्वे पत्र सुरवात केल्लो तशेंच संपादक तो 1912 इसवेंत कोंकणी दिर्वे म्हणल्यार पत्र सुरवातले मंगळूर तावन प्रकट जावचें पयलें कोंकणी वर्तमानपत्र हें जावन आसलें. तशेंच अब्रांवचें यज्ञज्ञान म्हणलें महाकाव्य लुईस मस्करेनसान बरयल्लें हें नावाडलां आनी आमची आदली मेयर जुडीथ मस्करेनस हिचो बापय लुईस मस्करेनस जावन आसा. आनी ताच्या सांगता हेर ऑप्शन्स आमी तुमकां दिल्लीं. चाफ्रा डिकोस्ता एक अपूर्बासो बरयणार लेखक हाका गोंयची अकादमी प्रशस्ती लाभल्या. तशेंच मेल्विन रोड्रिगस कवींक रचलेलो कवी म्हणून नावाडला. हाच्या प्रकृतीचो पास म्हणल्या बुकाक केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती लाभल्या. परच एक युवा कवी हाणें बरयल्लो एक बूक निषेधाके ಒಳಪಟ್ಟ नोट ह्या बुकाक आमचो आदलो सीएम सिद्धरामय्या हाचे तावन हातली एक कविता आमच्या कर्नाटकाच्या बजेटार आमच्या आदल्या सीएमान सांगली आमकां आयकूंक आमकां मेळ्ळां. ओके आनी तर अशें आसतना आयच्या अंकड्यांत कोणें कॉल केला आनी कोणें सारकी जबाब दिल्यांत तांची नांवां आमी दोगी सरा ह्या कार्याच्या लकी बावलान हांगासर आसात. प्रायजां कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ. पयली चीट काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश मेळटा आनी कोणाक मेळटा म्हणून पळया. उजिरे तावन आयिल्लो उलो जीवन मस्करेनस उजिरे तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन फावो जाता. तशेंच मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स सो मानसा वॉटर पार्काक वचून गंमत करच्याक चिकमंगळूर तावन आयिल्लो उलो मेरी सिक्वेरा ही मेरी सिक्वेरा तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता.
रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर सेलिन केलराय तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर फावो जाता. तशेंच लाकेनी केक शॉप हांचे गिफ्ट वॉचर मेळटा. राजस्थान तावन आमच्या गांवाक आयिल्ली मानेसीन फ्लोरीन सल्डाना राजस्थान तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक इनाम मेळटा. तशेंच आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट कोणाक मेळटा म्हणून पळोवचो वेळ आनी आयडियल चिकन हांचे गिफ्ट फावो जाता वियान बीसी रोड तुका परबी पटयता. आनी हाच्या सांगाता विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन आयच्या कार्याक उलो केल्ल्या पैकी प्रोत्साहक बहुमान जावन आमी मानेस अमरोज मंजेश्वर तावन उलो आयिल्लो आमच्या कार्यातावन एक प्रोत्साहक इनाम जावन मानेस अमरोज तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन आमी इनाम फावो करता. हो जावन असलो आयसो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्यासो आंगडो रुचलो म्हूण आमी पातयेता. बापयांच्या दिसाचे परबी सर्व बापयांक पाटयत आसतना येवच्या हप्त्यांत नव्या सवालाचेर नवे विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत हांव मेळटा. त्या वेळ पर्यंत मोग उडास आसो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा